वास्कोचे आमदार दाजी साळकारांच्या हजेरेंत मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी वास्कोच्या मायमोळे तळ्याच्या नितळसाण कामाची पळोवणी केली। हे फुडें नितळ दवरपाची लोकांची जबाबदारी आसा म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी म्हळां। RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। सामाजिक न्याय सप्ताह हो चालू आसा आणि ताजे अंतर्गत पार्टीन आमकां विविध कार्यक्रम दिला। आमचे क्लिनिनेस ड्रायव्ह जालो, पयले स्थापना दिवस जालो, मागीर किसान मोर्चाचो कार्यक्रम जालो, ST मोर्चाचो जालो। आतां आमी खंय तरी वॉटर बॉडीज ज्यो आसा त्यो क्लिनींग करपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा। ताजे खातीर हो एक कार्यक्रम आसा। आमी हो सगळे तळे व्हडले प्रमाणार क्लिनींग करपाचें आणि एक नॅचरल वॉटर बॉडी मेंटेन करपा खातीर WRD प्रपोजलूय घाला। सरान तो एक्सेप्टूय केला। अरावंड 1 करोड रुपया सँक्शनूय जाल्या। म्हाका दिसता बाय द मंथ तोय स्टार्ट जातलो। पूण आज जो आमचो पार्टीन कार्यक्रम दिल्लो त्या कार्यक्रमा खातीर आज आमी हांगा सगळे जमल्या आणि जाता इतलें क्लिनींग करून आतां फुडें पावसूय येता तेन्ना वॉटर फ्लडींग जावचें न्ही खंय वास्को सिटीन, ताज्या खातीर हो एक ड्रायव्ह आसा। दाजी बाब एक काम तेन्ना पण एक मेजर काम हे आहा ते सिवरेज हांगा जे आहा ते सोडटात त्याच्या बद्दल ना सिवरेजाच्या पंपींग स्टेशनाचे कोमनीदादी कडल्यान आमी NOC घेवन प्रपोजल घालून तोय बी हें जालें, म्हणजे तोय प्रोसेस सुरू जालो। म्हणजे एक सायमल्टेनियसली सगळे प्रोजेक्ट एका बरोबर स्टार्ट जातले, म्हणजे सिवरेज आणि हे तालुक्यांतल्यान खास करून वास्को मतदारसंघांतल्यान रामसार सायड आसलेले तळे हे क्लीन करपाक येतला। अमृत सरोवर ह्या मिशनाच्या सकयल आमी गव्हर्मेंट वेगवेगळी तळी करतात। ताच्याच अंडर हो प्रोजेक्ट आमचे आमदार बाब साळकर दाजी साळकर हो प्रोजेक्ट येता। आमचे सगळे कार्यकर्ते बाकीचे सगळे हितचिंतक मेळून हे तळे क्लीन करता। पण लोकांची जबाबदारी हा फुडें ते मेंटेन दवरपाचें। जर मेंटेन दवरलें जाल्यारूच बरें उरतलें, नाल्यार परत तोच प्रकार जातलो। म्हाका दिसता सगळ्यो वॉटर बॉडीज आमी क्लीन नीट आनी सांबाळून दवरपाच्यो गरज आसा। तें काम जे मोदीजी पासून पुराय देशभर एवरी डिस्ट्रिक्टान 75 सरोवर ह्यो करपाक सरकारान सुरवात केल्या। गोंयांतूय बी आमी 75 ते नॉर्थाक 75 सावथाक हे सरोवर क्लीन आनी नीट करता। ताचोच एक भाग म्हणून होय तळे जे आसा घेवपाचें आसा। हांव परत एकदा सगळ्या कार्यकर्त्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता।